देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नसता फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नसता फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणूच उरो काशाय आमकां जिवीकोच्याक आयज देवाचो उलयतलो काशाय आमकां जिवीकोच्याक आयज देवाचो उलयतलो बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सवेही आसो बगाड भावपणी दो सोबीत गायन सुरवातेकूच आमी गायलां आयज देव आमचे लागीं उलयतलो देव सदांच उलयता आनी खरीत भाशेन दर मिसाचे भेटेन देव आमचे लागीं उलयता आनी आमच्या जाबाबाक रावता हें काल आमी नियाळ्ळें आनी मीस म्हळ्यार देवाचें उलोवप आमचे लागीं आमचें उलोवप देवा लागीं हें काल आमी नियाळ्ळें आनी आयज आमी नियाळटा देवाची भेट आमकां वो आमची भेट देवाक भेटवणेचेर आमच्या अर्पणाचेर आमी आयज नियाळ करता आनी मिसाची भेट जावन आसा भेट आमी म्हणटा अर्पण तेंच करपाक आमी हांगासर आयल्या जाल्यार न्हय फकत हें मीस पेटयतना आमी आमचें सगळें जिवीत आमचे ओथरेक आमचो वावर धंदो आमची भावना आमचे हेर प्रश्न आमच्यो समस्या तरेकवार आमची पिडा आमचे कोश्ट दूख सगळें हे मिसाचे भेटेन खरीत भाशेन अर्पणाच्या वेळार भेटवणेच्या वेळार आमी हें भेटोवंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण ह्या मिसांतल्यान मागुया आयज आमी बागेवत बार्नाबास धर्मदूत चवथावो एके भाशेन आमच्यान म्हणूं येता 13वो धर्मदूत ऑफिशियली विंचून काडलेलो अधिकृत रितीन विंचून काडलेलो साव मातियास जुदासान जीव दिल्या उपरांत 13वो आनीक सोडती घालून विंचून काडलेलो साव मातियास आनी आयचो धर्मदूत बार्नाबास पावलूचो सांगाती ताची परब आमी करता ताणें आपल्या जिविताचें अर्पण आपल्या लागीं आसलेली एकूच वोस बाटाचो कुडको पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर भेटयलो ह्याय बागेवंताची बागेवंत बार्नाबासाची आमकां मजत मागुया आमी आमचें अर्पण मिसाची भेट असल्याच मनान आमी समोर आनी ही पवित्र मिसाची भेट सगल्यांक आमकां फायद्याची जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसोणें मागुया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सुदांच आंकवार मरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूत कोर सो
kor, Somjaka klut kor, Somjaka klut kor, Krista ka klut kor, Krista ka klut kor, Krista ka klut kor, Krista ka klut kor, Somjaka klut kor, Somjaka klut kor, Somjaka klut kor, Somjaka klut kor. यायच्या मिसांत मागुया आग्नेलो आणि नातालीन फेर्नांदीश हांचे खातीर प्रार्थुया. सर्वेश्वरा बावाडतान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्यवंत बार्नाबासाक तुवें ओन बावाडत नासलेल्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकांय तुजे उर्बेन बोर. आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. अंत्योकेन जायती बावाड दवरून सोमयाशी परतली. ही खबर जेरुजाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचे देणे ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो. आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एकाख्खे वरोस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकेन शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव हें नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो सिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद उपराजाचो भुरगेपणाचो इश्ट मानाईन आनी सावलू. एक दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदता त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तांणी उपास आनी मागणे करून तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचे उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. म्हणुया, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवे गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुलियेथाय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दवन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फाकली. आख्खी पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब:
राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगा वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाकाडणी कोर. साबाब राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवंक तांकां मोचे शीस करात. संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आ देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे वचून सर्गेचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात. मेलेल्यांक जिवंत करात. कोड फुटलेल्यांक नितळ करात. देंवचार वो सैतान बसलेल्यांक काडात. तुमी फुकट घेतलां फुकट दियात. तुमचे लागीं भांगार रुपें तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक गुती वो 2 आंगावलीं वो वांडो वो दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतोस तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरोसर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती आसूं अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. ना तर तुमची शांती परत तुमकां येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भणीनो, एकलो बेबदो सांजेच्या वेळार सुमार 8 वरांचेर सांजेच्या रातच्या बरोच पियेवन चलतालो आनी वाटेर भागीवंत आंतोनीक सांतांतोनीक भेटयल्ली इगोर्ज आसली. आनी थंयसर भायल्यान सायबीण मायचो एक रोटो आनी मातसो कुशीक सांतांतोनीची मुर्ती स्टॅच्यू भायल्यान लोकांक रोजार मागणी करपाक. ह्या भागीवंत आंतोनीच्या मुर्ते सकयल रावन हो बेबदो सांतांतोनी लागीं वो मुर्ते लागीं सांतांतोनीचे उजत करतालो. बरोच पियेल्लो. तो म्हणटालो सांतांतोनीक पळोवन, आरे सांतांतोन तुका आनी सांत म्हणपाचो रे, तुका ओलो सांत.
तुज्या लागीं हांवें शिरवेस मागली तुवें शिरवेस दिवंक नाय. बायल दुयेंत आसा घरा वखदाक पयशे मागले तुजे लागीं तेय तुवें दिवंक नाय. 2 भुरगीं आसात घराक इस्कॉलाची फी फारीक करपाक पयशे तुजे लागीं मागले तेय तुवें दिवंक नाय. कसलो सांत तूं? तुका आनी सांत म्हणपाचो? बरें आसा तूं पयशे दिनाय भुरग्यांक म्हज्या फी फारीक करपाक बरें आसा. पूण असो जो भुरगो तुज्या खांकेंत आसा धाकटो भुरगो तुजो तो आसा ताका तरी इस्कॉलाक घाल, ताका तरी शिकय आनी व्हडलो मनीस कर. म्हाका म्हज्या भुरग्यांक दिनाय जाल्यार जाता. बरें तर गूड नायट, फाल्यां मेवचें. बेबदो हे भाशेन सांतांतोनी लागीं उजत करता. ताच्या हातांत आसा तो जेजू म्हणपत्यान ताका खबर ना तो ताचो भुरगो म्हणटा आनी सांतांतोनी लागीं सगळें मागता. हें मागलें तें मागलें तुवें दिवंक नाय. तूं कसलो सांत? तुका सांत म्हणपाचो? बगाळ भाव भयणीनो, आमकां दिसता सांतांतोन म्हळ्यार जायत्या जाणांक एक क्रिसमस फादर कसो. सगळें आमी मागता तितलें हाडून आमचे उंटयेन घालता. आमची जबाबदारी म्हणटा ती ना. आमी कांय करप ना, फकत ताणें दिवपाचें, आमी मागपाचें आनी क्रिसमस फादरा भाशेन ताणें दीत रावपाचें. तें दिलें जाल्यार तो बरो, तो खरो सांत. ना जाल्यार तो आनी आमी दुसरे कडेन गेले. आमी रागार ताचेर, आमी ताका सोडटा, मिसाची भेट सोडटा, आमकां कांय दिवंक ना. हो बेबदो काजार जाला, फामील घडल्या आनी जबाबदार सांगिस्ता सांतांतोनीक धरता. तुवें हें दिवंक जाय, बायलेकूय तुवेंनूच पोसूंक जाय, भुरग्यांकूय तुवेंनूच पोसूंक जाय आनी म्हाकाय शिरवीस तुवेंनूच दिवंक जाय. बेबत्याक कोण शिरवीस दितलो? म्हणटा ताची जबाबदारी ना, ताणें कांय करूंक जायना, फकत सांतांतोनीन करपाचें. बगाळ भाव भयणीनो, हीं आमचीं असलीं फेस्तां आनी असल्यो आमच्यो परबो आनी नोवेनां. आयजचो विशय जावन आसा मीस भेटोवंक आयल्या. हें त्रेजेन आमी करता. उंड्या सोऱ्यांतल्यान केलेलें आमचें मिसा बळिदानांत उंड्या सोऱ्यांतल्यान केलेलें आमचें अर्पण. आमी मिसाक येता ते आमचें अर्पण करपाक, आमचे लागीं कितें आसा तें दिवपाक. देवा लागच्यान तूं कितें सोदताय जाल्यार पयलें दिवंक शीक. आनी मिसाचे भेटेन अदी करून भेटवणेच्या वेळार तेंच आमी करतात. दाना तयारेचो वेळ ताका म्हणटात. आमी दानां आल्तारार हाडटा आनी ही रीत आतांची आनी आयची कालची न्हय. ताका ऑफेरतोर म्हणटात. ऑफेट्रीक आमी ऑफर्ट्री इंग्लीश भाशेन, पुर्तुगेज भाशेन ऑफेरतोर. ऑफेरतोर म्हळ्यार मुखार दवरप, उंच उबारप, टू लिफ्ट अप, टू प्लेस बिफोर. आमची दानां आमी देवा मुखार. मिसाक येताना हें आमी कोत्ता. आमी काय बरें गायन गायता. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते कालशीन. याज्ञीक भावाच्या हातान कितें वेदीर दवरताय. काय बरीं उतरां गायन ते आमची चडशीं कोंकणी भाशेंतलीं भेटवणेचीं गायनां अर्थान भरलेलीं. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते कालशीन, याज्ञीक भावाच्या हातान कितें वेदीर दवरताय. मोसोत मोआनी कूड, मोशे काळीज आनी मोन, मोसो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. आमी आख्खें जिवीत आमचें घालता मिसाचे भेटेर. हे भेटवणेच्या वेळार आमकांच अर्पिता. तेन्ना ती आमची आनी देवाची भेट जाता. आमी ऑफेट्रेक भेटोवचो वेळ म्हणटा. लोक दानां हाडटा. मिसान जाता, पुरसांव जाता. त्या पुरसांवान सोरो आनी उंडो घेवन लोक फुडें सरता भेटवणेच्या वेळार.
आनी पाद्री ती दानां घेवन अशें मागणें करता, सर्वेश्वरा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतांव तुज्या उदार आनी तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. ऊंच उबारता, मनशांनी केल्लो, मनशाच्या वावरान केल्लो तो उंडो सोरो भेटवणेच्या वेळार तातूंत सगळें आमचें दूख सूख आमी घालता आनी भेटवणेच्या कांय गितांतली आमी तें आमची भावना तातूंत उक्ती करता. आमी भेटयता म्हणटा उंडो आनी ताका सोरो सृश्टीन दिल्लो तुका भेटयता म्हणा म्हणटकूच हेंच जालें मीस, हीच जाली, हीच भेट जाली आमची. आमी भेटयता, वी आर ऑफरिंग. हे मिसार उबारपाचें, आमची भेट देवा करपाची सुरवेक थावन आसा. संवसाराचे सुरवेक थावन मनीस यत्न, बलिदान आनी भेट करीत आयला. मनशान देव आपलो रोम आनी शेवट देखून देवाक आपलो धनी म्हूण वळखून ताका देणी भेटयल्यांत, आल्ताराचेर दवरल्यांत. ह्या देण्यांक खूब नांवां आसात हे भेटवणेक. ताका लातीन भाशेन साक्रूम फाचेरे म्हळ्यार पवित्र करप, टू मेक होली. ही दानां देवाक भेटयलोलें देणें भेटवणेक नांव, आल्तारार दवरलेलें अर्पण, पवित्र केलेलें दान, बलिदान, सॅक्रिफायस. आमचे मिसाचे भेटेक हो सॅक्रिफायस जावंक जाय. ह्या यत्न आनी बलिदाना वरवीं मनीस देवा कडेन एकवट आनी इश्टागत जोडटा. जेन्ना आमी उंडो सोरो हाडटा तो जेजूच्या मांसार रोगतान बदलता तेन्ना आमचो एकवट आनी इश्टागत देवा सोबें जाता. इतिहासाच्या ओरोंबाक मनीस देवाक ओरो, शेतांतलीं फळां आनी कोणसां भेटयतालो. तांदळाचे आनी गोवाचे भरे बांदून खुंटयेक लावून तो ते दोनयाक आनी परमेश्वराक अर्पितालो. आबेलान आनी कायनान देवाक पयलीं फळां भेटयलीं, तांणी ती सुरवात केली. आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान 4व्या स्वरान थंयसर आमकां मेळटा. बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 4. Abel became a shepherd, but Cain was a farmer. That's about Cain. After some time, Cain brought some of his harvest and gave it as an offering to the Lord. Then Abel brought the first lamb born to one of his sheep, killed it, and gave the best parts of it as an offering. आबेलान आनी कायनान सुरवात केली. पयलीं फळां आनी वासरूं देवाक भेटयलें. आनी इस्रायल परजे मदें पयलीं फळां भेटोवची चाल आनी संवय ह्या दोगूय भावांनी कायन आनी आबेल हांणी सुरू केली. नोये बुट्टी आयिल्ली, आर्क पेटी नासलोलो, बुट्टी काबार जाली तेन्ना ताणें कितें केलें, नोये आर्क पेटेंतलो भायर सरताच जी पयली कोरणी ताणें केली ती एक आल्तार वो वेदी बांदची कोरणी ताणें केली आनी आल्ताराचेर मोनजाती उरपिल्यो. देवान ताका पावसांतल्यान आनी बुट्टेंतल्यान राखलोलो. ताणें देवाक आर्गां आठोवंक जाय आसलीं. तीं आर्गां आनी आभार ताणें हे भेटे वयल्यान दिलीं. मोनजाती आल्तार बांदलो आनी थंयसर तें समोर उमलें. जेजू आदी सुमार 2000 वर्सां आदी मेल्कीजेदेक नांवाचो एक व्हडलो याज्ञीक आसलो. देवाक उंडो आनी सोरो भेटयतालो. उंडो आनी सोरो आमी भेटयता आनी ही खुणां आमच्या जिवीत आमचें उक्तायतात. आब्रामान यत्न केलो, मेंढरो भेटयलो, आपल्या पुताक लेगून तो भेटोवंक तयार जालो. भेटो आनी दानां सांगतात अशें, तूं आमचो रचणार आनी शेवट तुजे खाला आमी आसांव. बगाड भाव भयणीनो,
हें मिसाचे भेटेर घडटा. आनी त्या खातीर आमी आत आलोयत मिसाक येयना, आमचें दिवंक आमी शिकूंक जाय. त्या बेबद्या भाशेन सगलें सांतातोनीन करचें, देवान करचें, आमी हात पांय कवळून रावचें, आमी काजार जावचें आनी सांतातोनीन बायल भुरग्यांक आमच्या पोसचीं, हें धोरण जावचें न्हू देवान. आमी मिसाक येता ते आमचें दाखोवपाक आमी येयना. म्हज्या आंगार कितलें भांगार आसा तें दाखोवंक हांव मिसाक येयना. आमी मिसाक येवंक जाय दुसऱ्या लागीं कितें ना पळय तें पळोवपाक, आमचें दाखोवपाक न्हय. आमचें दाखोवपाक जाल्यार आमी येवचें न्हय, तातूंत तुजें अर्पण ना, तूं दाखोवंक आयलाय. जायते फावट तें जाता, आमचें ड्रेस, आमचो मेकअप, आमची केंसांची फॅशन आमी करूंक जाय, पूण सगलें तेंच दाखोवपाक जर आमी आयले जाल्यार ते मिसाचे भेटेक तुजें कांय ना थंय. आनी तुका समजोंक ना कितें भेटोवंक जाय पळय तें. जर हांव म्हज्या 10 बोटांनी 12 भांगाराच्यो मुदयो घालून मिसाक येता उदी करून फेस्ताच्या, म्हजे कुशीक जो बसला ताका एकूय मुदी घेवपाक उपाय ना जाल्यार ताका अपमान तो. म्हज्या हातांक 10 बोटां आसात ताका 12 मुदयो, गोड्यांत व्हडली सरपडी आसा राजू कसो, आनी ती दिश्टी पडपाक 2 बुतां उकटे अड्ड्याचे, ती दिश्टी पडोंक जाय. ही आमचें अर्पण. कुशीक आसा ताका एक सादो बारीक तीर कसो पत्यान गोड्यान घालपाक उपाय ना. तो बाबडो आपले फामिलीक वयर काडपाक कश्टवता आनी तूं 10 बोटांनी 12 मुदयो घालून तूं कितें दाखोवंक येताय. तूं तुज्या आंगार जायतें भांगार घालून, बरी साडी घालून, व्हडलें ड्रेस बरें घालून मिसाक येता. आनी कुशीक बाबडी एक बायल आसा स्वता बरी येताली न्हेसोन, ह्या दिसांनी तिचें सगलें हाल्लां जिवीत. गोरकार सिर्वीस गेल्या घडये हो बेबदो आसा आनी तिका आपलो कुटूंब वयर काडपाक, भुरग्या बाळांक पळोवपाक कितें कानान आसलेलें वो आनी कितें आंगार आसलें तें विकचें पडलां. आनी तूं येवन तुजें भांगार दाखोवन आख्खें आंगभर ती बायले तें तोंड करून बस आसा. जर तूं ताका पळयनाय, ताची खबर तूं घेयनाय जाल्यार ही बेडताय ना. तें तुजें दाखोवंक आयलाय तूं. त्या मनशा लागीं कितें जालें हे बायलेचें ह्या दिसांनी? इतली बरी आसताली, न्हेसताली, हांसताली, खेळटाली, तें कितें जालें? कितें जालें गो बाय? बरें दिसोना ह्या दिसांनी? आमच्यान हुस्को दाखोवंक जाय. तें क्रिस्तांवाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, पयले पावट तांकां अंतियोकेक क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें म्हूण आमी आयकलां. हे आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले. बार्नाबास आनी पावलो आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली आनी अंतियोकेन शिसांक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. कित्याक गोड्यान खुरीस आसलोलो तांच्या? बायबल घेवन भोंवताले ते क्रिस्तांव म्हूण दाखोवपाक? ना. तांच्यो त्यो मोगाच्यो कुरण्यो कोणाक कांय उणें नासलेलें पळय तें. हे पयल्या क्रिस्तांवाचें तेंचें तें जिवीतूच पळोवन तांकां तें टायटल दिलें क्रिस्तांव. गोड्यान खुरीस घालून कोण तुका क्रिस्तांव म्हणचो ना. दिलें, अर्पण केलें तेन्ना तो आशिर्वाद आसता. आयचो भाग्यवंत बार्नाबास, ताचें नांव जुझे. 4थो आवेसवर, एक्ट्स ऑफ दी एपोसल्स. 4थ्या आवेसवरान ती खबर मेळटा, द बिलिवर्स शेअर देअर पोजेशन्स. भावार्थी आपली कितें आसलेलें नासलेलें वांटात. आनी थंयसर निमाणे ओडींत आमकां मेळटा 36 ओळ. And so it was that Joseph, a Levite, born in Cyprus, whom the disciples called Barnabas. ताका तें नांव घातलें, ताचें नांव जुझे. सिप्रुसाचो तो, सायप्रस. He sold a field he owned, brought the money and handed it over to the apostles. कितें येतोच एक कुडको आसलोलो तो विकलो आनी अर्पण केलो. कोणाक? आपोसलांच्या पांयाशी न्हय, आपुणूय आपोसलो जालो. म्हाका भावपणी न्हू, हें तें मीस आमी आमचें दाखोवंक येयना आनी दाखोवंक येवपाची गरज ना. आमी कोणाक कितें ना, कितें उणें आसा
तुज्या भांगार तुज्या आंगार पळोवन देव कोण खुशाल जावचो ना. ते बायलेचें तोंड ल्हान जालां, तुंय ताका कितें तरी हेल्प कर. ती तुका आपली डिफिकल्टी सांगतली. त्या खातीर आमी मिसाक येताना बोत्यान आमी आदी फुडेंच तयार आसूंक जाय. तूं लेट पावलो जाल्यार कोणाच्या आंगार कितें आहा तें तुका कांय दिश्टी पडचें ना. तुजेंच आंग भरून तूं येतलोय. तुजें कांय अर्पण देवाक जावचें ना. तो एक शो जातलो मीस म्हळ्यार, तें जावचें न्हय. आनी ह्या खातीर आमी आजीर जावंक जाय. एक गांठ आसा आमच्या सगल्या इगोर्जांच्या माथ्यार, गांठ आसा. ती गांठ म्हळ्यार आमच्या आंगा वयलो एक अलंकार कसो, ऑर्नामेंट. एक इगोर्ज वो कपेल सोंपता ते गांठे वरवीं, आनी ते गांठेक वर्थ आसा. ह्या बायबलान ताचो वर्थूय सांगला. गांठ म्हळ्यार कितें पळय ती बेश्टी वाजना. बूक ऑफ नंबर्स वाचून दाखयता. आमी केन्ना वाचूंक नासतलो. नंबर्स म्हूण कितें बूक आसा म्हणून लोक गणतीच्या पुस्तकांतलें 10वो स्वर. द सिल्वर ट्रम्पेट्स. ट्रम्पेट्स म्हळ्यार त्यो बेली. तेन्ना ती बेल नासली. द लॉर्ड सेड टू मोसेस, मेक 2 trumpets of hammered silver to use for calling the people together and for breaking the camp. Tombo modung. When long blasts are sounded on both trumpets, the whole community is to gather round you at the entrance to the tent of my presence. But when only one trumpet is sounded, म्हणजे एकूच गांठ वाजता तेन्ना then the leaders of the clans are to gather round you. लोक सगळो जमा जावंक जाय गांठ वाजता तेन्ना. आमी गांठ वाजता तेन्ना घरा लागीं मेकअप करपाक, फायनल टच मेकअपाचो करपाक घरांत आसता. आनी पावता मागीर मिसा शर्माव चलतना, वासपां चलतना. हांगासर सांगलेलें आसा. मेक 2 trumpets of hammered silver म्हळ्यार ह्यो गांठो लोकोण, तांबे, पितोळ सगळें मिस्तुरात हॅमर्ड म्हणटा तसलें तें जाय तें थंयसर सांगलां. आनी मागीर म्हटलां ताचो वापर सांगला. वाचचो चॅप्टर 10 नंबर्स लोक गणतीच्या पुस्तकांत ताचो सगळें वाचिना, टायम ना वाचपाक. मागीर फुडें देव म्हणटा द फॉलोइंग रूल इज टू बी ऑब्जर्वड फॉर all time to come when you are at war in your land, defending yourselves against an enemy who has attacked you. Sound the signal for battle on these trumpets. I, the Lord your God, will help you and save you from your enemies. Also on joyful occasions, at your new moon festivals and your other religious festivals, you are to blow the trumpets. You can't when you present your burnt offerings and your fellowship offerings. Then I will help you. I am the Lord. जायत्यो वस्तू सांगल्या. ही गांठ वाजता तेन्ना आमी हांगा आसूंक जाय, घरा न्हय. त्या आदी आमकां सिग्नल दिल्लें आसता. आमी आजीर आसूं. आयच्या दिसा आमी निच्यो करूं. ह्या दिसांनी आमी मिसाच्या बागांचेर गांठ वाजली म्हणटकूच ती म्हाका बाबा हांव हांगा आसूं. तेन्ना हांव बेगीन वेळार आयलो, वेळार पावलो जाल्यार हांव कोणा लागीं कितें आसा ना तें नाल्यार हांव म्हजोच शो करपाक हांगासर येतलो आसूं. एकलो मीस भेटयतालो पाद्री. आनी मीस भेटयताना एकलो मोदें चलत आयलो आनी आल्ताराचेर हाडून ताणें जायत्या वर्सां फाटली गजाल 2 रुपया दवरले, दसणीचें एक फूल दवरलें आनी वाती 2-4. पादिकाराक राग चडलो, पूण मिसा वेळार कांय म्हणोंक जायना. सगलो डिस्टर्ब जातलो. पादिकार वगोच रावलो, मीस चालूच दवरलें. मीस काबार जाल्या उपरांत तो मनीस साक्रिस्तीन गेलो फादराशीन आनी फादराक सांगूंक लागलो, फादर
हांवें कितेंय चूक केल्या जाल्यार वो म्हजी कितें चूक जाल्या जाल्यार म्हाका माफ कर. हांव एक हिंदू. आयज म्हजे बायलेचो ओरोस जाता बायल मेल्यार वर्साचो दीस आनी तिचो उगडास करूंक हांवें ह्यो वस्तू हाडून आल्तारार दवरल्यो. कितें चुकलां म्हजें जाल्यार तुवें म्हाका माफ करचो. कित्याक ह्या ओतम्यांक शांती मेळूं. पाद्रीचो राग खंयचे कडेन ना जालो. एक सादो मनीस ऑन बावाडते केदो ताचो आल्तारार हाडून ताका सजमलें. पूण आमकां जाय तें आपले बायलेच्या उगडासाक फूल हाडून दवरलां. तो गरीब आसतलो 2 रुपया दवरल्यात आनी 2-4 वाती. ही भेट म्हजी. आल्तारार आमी हें करूंक जाय. आमी वस्तू थंय दवरपाक गरज ना. आमचे गायनान म्हणटा तें आमचें सूख दूख कोश्ट दूख आमचे सगळे उस्के खोती देवाच्या जेजू बराबर मिसळ आमची भेट ती देवाक. मागीर देवाची भेट आमकां जाता. आनी आमचो महात्मा गांधीजी बरें सांगता. In 1922 महात्मा गांधीजी said that we suffer from the 7 evils in life. 7 नश्ट आमच्या जिवितांत तो आसा म्हणटा. 1922 वर्सां ताणें सांगलें. पयले सुवातेर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. कसले नीत नासले ध्येय धोरण नासलें जें आतां चलता पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. वेल्थ विदाउट वर्क. काम नासतना फकत पुंजावप फुटींगपणां करप. प्लेजर विदाउट कॉन्शियन्स. नॉलेज विदाउट कॅरेक्टर. सायन्स विदाउट ह्युमॅनिटी. कॉमर्स विदाउट मोरालिटी. अँड रिलीजन विदाउट सॅक्रिफायस. तुजो सॅक्रिफीस तर ना भेटवणें कसलोच जाल्यार तो धर्म न्हू म्हणटा. त्या धर्मांक ते नश्ट. इट इज इवल म्हणटा. 7 इवल ताणें सांगलें. रिलीजन विदाउट सॅक्रिफायस. त्या खातीर आमी मिसाक म्हणटा मिसाचें बलिदान. बली दिल्ली. सॅक्रिफायस तो मिसाचो सॅक्रिफीस. साक्रूम फाचेरे आमी आयकला. ह्या खातीर आमी आनी ह्या खातीर आमचें कितें अर्पण करता तें खुशालकायेन आमी करूंक जाय. आमचो भाग्यवंत आंतोन आपणाकूच भेटयलो देवाक देवाच्या वावराक 14 वर्सांचे पिरायेर. आगोस्तीन संस्थेच्या मेळान तो भाग्यवंत आगोस्तीन संस्थेच्या मेळान बी आख्खें जिवीत ताणें भेटयलें. आख्खेंच बेश्टी उतरां ताची जालीं नात. भेटवणेच्या वेळार आमी गायता ते भाशेन. आमचो भाग्यवंत गोंयचो साहेब. ताका नांव आसलेलें आलेग्र म्हणटाले. जिवो आसतना आलेग्र म्हण ताका मोर असोर ताका तें टायटल उरलें आलेग्र. आलेग्र म्हळ्यार हॅपी. ताचे विशीं पुर्तुगेज भाशेन बरें बरयल्लें मेळटा. तुतो फाजिया con alegria e nunca cessava un momento. म्हळ्यार तुतो फाजिया म्हळ्यार सगळें करी con alegria. खुशालकाय with joy. With joy he is to do everything. E nunca cessava and without ceasing. Un momento, a moment. काय बरीं उतरां. ताचे विशीं बरयल्लें आमकां आमचो गोंयचो साहेब. Tudo fazia com alegria e nunca cessava un momento. ह्याच खातीर ताका नांव मोर्रोसोर आलेग्र. खुशालकायेन ताणें भेटयलें. आमचो बार्नाबास आयचो भाग्यवंत एकूच कुडको आसलो खुशालकायेन अर्पण केलो. दिलें. जेन्ना तूं दितलो तेन्ना तुजेर आशिर्वाद पडटलो. देव तें चडयतलो. सगळें देवा लागीं माग सांतां लागीं मागोंक सांतां न्ही म्हणो त्रासूच ते. तुमचें फेस्त ह्या दिसा ह्या दिसांनी तुमी फेस्ताचे तुमच्या तयार जातात फेस्ताक. तुमी थोडे जाण म्हणटले आमचो फेस्त ह्या वर्सा पावस पडल्या नाका पुरो सायबा 19 वेर. तो शेतकार आसा तो म्हणटलो सायबा पावस घाल शेत रोयलां. कित्याक करतलो कोणाक पावतलो सांतां तो. शेतकाराक पावतलो वो आमकां फेस्त पावस नाका म्हणटा तांकां. सांतां तो न्ही त्रासूच. जायते फावट आमी तें समजना म्हाका काम जालें म्हजें आनी कितें जालें हांव खुशाल. मागीर ह्या भाग्यवंतांचें आमी देग सगळें ताणें अर्पण केलें. तें दिवंक पयलें शिकुया. ते दुबळे वस्तोरेन 2 कॉयन आसलेले तेच घातले. कांय तिका दिवंक नासलें. तो बेबदा म्हणटा तुवें कांय दिवंक नाय. तूं कितें दिताय तूंय दी. तेन्ना तो आमचो देवाचेर हाचेर ताचेर शीण आनी राग आसा. तूं दिवपाक पयलो शीक. ते दुबळे वस्तोरेन कांय नासलेलें
2 सुपुल्ले नाणे आसलेले ते पोतयेन घातले. जेजू म्हणटा सगल्या परस हे वस्तुरेन सुबेस घातले. तर आयच्या दिसा आमचें अर्पण पेटोवणी आयच्या विशया प्रमाणे आमचें जावंक मिसा बळिदानाक उंड्या सोऱ्यांतल्यान केलेलें आमचें अर्पण. ह्याय मिसाक आमी भेटोवंक आमी आयल्या. जायतीं आमची भावना, आमचे फिलिंग्स, आमचे हेर प्रस्न, आमच्यो आडखोडी, आमची बेकारसाण, आमचे हेर काजारी जिवितांतल्यो आडखोडी, फामिलीच्यो आडखोडी, गोरकाराची बेबतीकाय, तरणाट्या पुताची हेर व्यसनांक बळी पडला, हें सगळें ह्या वेळार आमी हाडुया. ह्या मिसा भेटेर ह्या दानाचेर आमी मिसळ करुया आनी आमी देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमी शिकुया, घेवंक आमी शिकुया आनी आमी खुशालकायेन दुसऱ्यांक वांटूंक आमी शिकुया. देवान तुका मोगान वेंचून काडलो, शुभ वडतो मान परगोटूंक धाडलो. तुवें तुका सगलो सोमयाक भेटयलो, देवा खोशेक मान बागावून. सांता तोन भोगता ओजा पांच्या वर्त्या सांता, तुका उलो मारता तुजी सासाय मागता, बेसांव आमचेर तूं घाल म्हूण पोराता. सांता तोन भोगता ओजा पांच्या वर्त्या सांता, तुका उलो मारता तुजी सासाय मागता, बेसांव आमचेर तूं घाल म्हूण पोराता. दुबल्या धाकट्यांक जायतो आदार दिलोय, गरजेवंतांचो आसरो जालोय, तांच्या कोश्टांक पावून बरवांसो दिलोय, मोगा सेवेक साक्षी रावून. सांता तोन भोगता ओजा पांच्या वर्त्या सांता, तुका उलो मारता तुजी सासाय मागता, बेसांव आमचेर तूं घाल म्हूण पोराता. तुका उलो मारता तुजी सासाय मागता, बेसांव आमचेर तूं घाल म्हूण पोराता. आमीन. उबे रावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार कितें आसा जाल्यार दोनया देवा फुड्यान घालुया. देवान खेरीज आपोवणी दिवन याज्ञिकांक मिसा बलिदानाची संस्कारणी समारंभूंक विचून काडल्यात. तर मिसाचे समारोपणे वरवीं पोरचेची आत्मीक भूक ताणें मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मोगळे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मोगळे करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी प्रामाणीकपणान पाळूंक पोरचे मोदें एकचार, मोग आनी भाव भयणीपण उत्पन्न करूंक तांकां बापाचे बोल मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मोगळे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मोगळे करता तुका.
आमची जायती भाव भयणां तोरेचे कोश त्रास पिडा रोग सोंसतात. तांणी मिसा बलिदानांत वांटो घेवन 2 दिसा आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालूंक पवित्रपणान जिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या त्रेजनाचो 6वो दीस भेटयतल्या आग्नेलो आनी नातालीन फेर्नांदीस हांकां भाग्यवंत तातोनीचे मजतीन देवान आशिर्वादान भरूंक आनी बरे भलायकेन सांबाळूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पो मोगाळ बापा, दर एक मिसाची भेट आमच्या जिविताचें खरें अर्पण जावूं, आमच्या जिविताचो खरो सॅक्रिफीस जावूं, दुसऱ्याचें दूख सूख, दुसऱ्याचें आसलें नासलें पळोवंक आमी शिकूंक आनी एकामेकाची गरज भागून आमी तांचे खातीर कितें तरी सॅक्रिफीस करून जशें पयल्या क्रिस्तांवांक नांव पडलें क्रिस्तांव म्हूण आमी तें सिद्ध करून दाखोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C18 पेज 36. Nikundaw sumorbita आमची मना समर्पुया. आत्मिक कुंडव तयार करता काळजा आमची तयार करूया. आत्मिक ताका रस भेटयता आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रगत कोण दिता पियोंक आमी आयती जावया. म्हज्या बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या बावार्थाचो उजवाड दिवंक भाग्यवंत बार्नाबासाच्या काळजान तुवें पेटयलो तो मोगाचो उजो हे भेटवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय आनी लागशिल्ल्या तशें पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती बावार्थ पावोवंक उर्बे बरेत परगोटणार आमचे मदले उपजय. जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुनयादीर बांदून दवरल्याय.
गोट बांदून थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी स्वर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. Sorgani sonzar volea tuja voivovan unsuri luka zoi zoi sorves poracinavi yetata unsurgi luka zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका तीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पळोवचें. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भवार्थाचो गोट परगटोया. Jesu तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पूण आमी परगटा, तुझ्या येण्या आमी ओद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयांत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो वरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोन बुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू आपल्या शिसांक एक मिसांव दिवन धाडटायच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. जायतें सांगता आनी म्हणटा निमाणें तुमी फुकट घेतलां, हें सगळीं देणी हांवें तुमकां दिल्या, पदवी दिल्या, तुमी फुकट घेतलां, फुकट दियात ओ वांटात. तुमी मुफ्त में लिया, मुफ्त में दे दो. फुकट घेतलां, फुकट दियात. मिसाचें भेट अर्पण म्हणटात तें, मिसाची भेट म्हळ्यार आमचें अर्पण देवाक
आनी पेल्याची गरज भागोवंक असलेंच हेंच मिसांव आमचेंय म्हूण शिसाचें आमी ओळखूं आनी तें शार्ती पावोवंक ह्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा भुरगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो आशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच शासनाच्या आसात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर तिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय शासनाच्या शासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत आमचे मदें येवन आमकांच आपली बेटवणी केली, आपल्याच जिविताचें अर्पण केलें. आमी ताचे देखीन वाडोवंक जियोंक आपयल्लीं सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सची कूड आनी रगत शासनाच्या जिविताक सांबाळून जेजूक आमच्या काळजांनी शोंक वेताना आमी गायन घेवया D44 पेज 73. तूं सोर्गींचे गोडसाणीचो उंडो व्हड देसांत तूं सोर आमच्या काळजाचो. ये सदांका सातुकी रास आमचो तुजे विरे आमच्यान जियून वचो. तूं सोर्गींचे गोडसाणीचो उंडो व्हड देसांत तूं सोर आमच्या काळजाचो. ये सदांकाळ सातुकी रास आमचो तुजे विरे आमच्यान जियून वचो. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे. बसोन आतां तुज्या मेजार सगळीं खावंक सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे. बसोन आतां तुज्या मेजार सगळीं खावंक सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे. केले तुझे आल्तार काळजां आमची आतां जियेताय तूं तो न्हय आमी. तुजी कुर्शेवून एक जाल्याव आमी कोणाक दाखोवन करूंक आमकां दोशी. केले तुझे आल्तार काळजां आमची आतां जियेताय तूं तो न्हय आमी. तुजी कुर्शेवून एक जाल्याव आमी कोणाक दाखोवन करूंक आमकां दोशी.
एक फामील एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदेर बसून आतां तुज्या मेजार सगळीं खावन सर्गीचो उंडो आमचे आवडे एक फामील एक पाय तुझ भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदेर बसून आतां तुज्या मेजार सगळीं खावन सर्गीचो उंडो आमचे आवडे ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकोर नेणा पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तें सगळें हांवें तुमकां कळयलां म्हणटा स्वामी जेजू प्रार्थुया प्रेतीच्या बापा भाग्यवंत बार्नाबास तुज्या धर्मदूताच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्याय जें आमी आतां खुणांनी समरमतांव तें दैवीक जिवीत आमचें पयण सोंपतोस सर्गी मोहिमेन बगूंक आमकां पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसो तुमचे सोवें सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार कांय कळोवण्यो आमची इगोजेचें ऑफीस आतां उक्तें आसा कोणाकूय मिसां वो देणगी दिवंक सोदतात तांणी दिवं येता तीच परी आमचें सोविनियर शॉप उक्तें आसा तुमकां तर धर्मीक वस्तू वो पुस्तकां बेतीनां तेरसाची कोंतां आदी वस्तू जाय जाल्यार थंय वचून घेवची आमची इगोर्जेचे उजवे वाटेन हे वाटेन स्टेज आसा ताचे फाटल्यान टॉयलेट्स आसात वॉशरूम आसात ते उक्ते आसात उक्ते दवरल्यात तुमी तांचो उपयोग करूं येता कालच्या दिसा धर्मदान आयलां तें 10th जून 60 आनीक 2000 तुमच्या उदारपणाचेर देवान भाग्यवंत आंतोनी उदेशी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालचो भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी भाग्यवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणीन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदूता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ बोर म्हजें मोन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें गोती बोरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणो येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण
आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हज्यो उस्क्यां आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागेवंत आंतून तुका उलो मारतल्यान तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक हालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेज सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. फाल्यां आयतार म्हणटूच आमची मिसां एपोरी आसात. 6 वाजता कोंकणी भाशेंतल्यान, मागीर उपरांत 7:15 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस आसा, उपरांत 8:30 वाजता मीस आसा आनी उपरांत 10 वाजता आनीक सांजचे 4:30 वाजता. ह्या वेळार आमी भाग्यवंत आंतोनीचे रेलिकेचो आशिर्वाद घेतलो. संसार बोदेस लोक ताका करतात नोमान. आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोषान, सगळ्यांक व्हरतो मान. मागी वचो तूं निर्मर्याद आसलोलो, चूक नासलेले जिन्मान चुकेंची येलो. ताचे कुडीन फुको विराग दिवपाचो, श्रेश्ठात मोताचो. ताच्या उचपुण्यात साबार पाटपोरचेच्यो, कुडी बोली केंद्रे तातूंय पडलेल्यो. पिडा रोगाच्या सोतेकाल आसलेल्यो, नव्यान दोळ जाल्यो. हिसोबासून करता गायोना, ताच्या मनान सयताचे ताणें सोडलां. ताच्या भागीवंत मागण्यांन मेळूंक आमकां वीर तांबो नासतना. सालामती पदवी आनी मान मेळचो, स्वर्गार आसा ताका सोदरे बसलोलो. पळसोलांत कसो संसार चलयता तो, पेट जावनूय एकलो. भाग्यवंत आंतून आमचे बसोत विनोती कर. आमकां फावो जावच्याक जेजू क्रिस्तान बसायला ते. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनी कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आगांताक असल्याचो तीर आसलो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Santa Tony Bogda Wielkiacie Kurlicza Duzia Krontar Kieta Alok Jesu Raza Duzia Krontar Kieta Balok Jesu Raza Balok Kieta Modu Santan Galidimi Somron Pradon Kori Bogda Santa Tony Somron Pradon